राज्यात उजो लागपाच्यो घडणुको वाडत आसात। माधव अभयारण्यात लागिल्लो उजो नियंत्रणात हाडपाक शेजारचे राज्य कर्नाटकांतल्यानय आनीक हेलिकॉप्टरां हाडटले। तशेंच जे कोण पार्टी करपाक रानात वतले तांकां अटक करतले अशें रानामंत्री विश्वजीत राणे हांच्यानी सांगलां। RDX गोवा खातीर गौतम शिरोडकार। आता आम्ही सकाळी जेन्ना चर्चा करतले आमकां चर्चेन अशें आयलें की आता ह्युमिडिटी जी आमची ह्युमिडिटी पर्सेंटेज गोंयांत 20% आसपास आसा आणि टेम्परेचर बी भरपूर वाडला। काही कडेन मॅन मेड आणि मॅन क्रिएटेड फायर असू शकता, काही कडेन ह्या गरमी आणि ह्या वातावरणा खातीर हे जे टेम्परेचर आणि ह्युमिडिटी जे कमी जाल्या आणि भरपूर कमी जाल्या, ह्युमिडिटीचो लेवल जर पळयल्यार हेजे खातीर जावं शकता। म्हणून हेची पूर्णपणे चौकशी केल्या शिवाय बेश्टे ब्लँकेट हांव स्टेटमेंट हेजेर हांव करूंक सोदिना। पूण एक हांव सांगूंक सोदता आयज की हे सगळे गोष्टी जेन्ना हांव आयज मेटास्ट्रिक्स कडेन येतालो, ही जबाबदारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूर्णपणे आपली जबाबदारी पूर्णपणे पाळटली आमच्या फॉरेस्ट एरियांत। हांव आयज फॉरेस्ट मिनिस्टर असल्या कारणान माझी जबाबदारी आसा। केंद्र मंत्री बी हांवें इन्फॉर्म केल्ले आसा अशें झाले, तेजो फोन बी आयल्लो म्हायती काडपाक बी कितें घडलां। एक रिपोर्ट ताका हांव आमचे भुपेंद्र रावजीक धाडून दितलो। पूण हे आयज हे सगळे गोष्टी केंद्रांतल्यान बी आमकां सगळं सहकार्य गावता। मुख्यमंत्री बी आमकां पूर्णपणे काल आमची चर्चा जाल्ली आसा आनी त्याच बरोबर हांव सांगूंक सोदता की फॉरेस्टाच्या भितर जर कोणी ते उजो लावपाचो बी प्रयत्न केलो ताबडतोब वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टचे अंडर DCFक ऑलरेडी आदेश दिल्ले आसा। सरळ आमी अरेस्ट करतले आनी जे कितें कायदो प्रमाणे जे कितें आसा, कोण कितें मस्ती करपाक प्रयत्न केल्यार मॅनेजमेंट ऑफ फायर फॉरेस्टाच्या सकयल आमी हो सर्क्युलर जो काडलेलो आसा, आमी सरळ सांगलेले आसा की जे सेक्शन्स आसा जे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्टाचे अंडर त्यो सगळे आमी इश्यू केल्ले आसा। कलेक्टराक बी आमी इश्यू केल्ले आसा, डेप्युटी कलेक्टराक बी इश्यू केल्ले आसा। तांकां सांगपाक की हे आमी नोटीस भायर काडलेले आसा। आमच्या परिसरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या जे कितें कायद्या प्रमाणे फॉरेस्ट एरिया भितर ह्या तरेचे गोष्टी घडू नये। पूण कितें आसता की एनवायरमेंटली बी सगळ्या गोष्टी लक्ष घालपाची गरज आसा। आयज फॉरेस्टाचे भितर एंट्री कोणी जर केल्यार ह्यो सगळ्यो गोष्टी योग्य तरेची चौकशी आनी तपासणी केली वयतली। आनी एक सांगता, कोण कोण वचून ते पार्ट्यो बिल्ट्यो करता आनी एक लक्षात एक पार्ट्यो करता, आमचे कुमटल बिमटल आमी पळयता, भायले लोक येता, सरळ अरेस्ट कर म्हणून सांगले। फॉरेस्टान एंट्री कोणाकूच ना। जे कोण हे मस्ती बिस्ती करपाक येता आणि पार्ट्यो करपाक येता तांकां ना, सरळ भितर उडयात म्हणून सांगले। आमी जे वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टाचे म्हणजे अशी परिस्थिती सेक्शनां घालपाचे हांवें ठरयलां की मागीर आनी ते कोण मंत्री बिंत्री कोणाचे काय वशिला बिशिला हांगा चलपाचे ना। तेजे उपरांत DCF ते रेंजीक त्यांची जबाबदारी आसतली, त्यांच्या अंडर आमचो फॉरेस्ट गार्ड RFO आसतलो, त्याची जबाबदारी आसतली हे सगळे गोष्टी मेंटेन कंट्रोल करपाक। त्याच बरोबर नेव्हीन आमकां सांगलेले आसा, फोगान आमकां सांगलेले आसा की आमकां जे कितें मदत लागता ते आमकां मदत दितले। आता तुमकां सांगल्या प्रमाणे ती हेलिकॉप्टर येतली आणि त्या हेलिकॉप्टराचो उपयोग केला वयतलो। आमचे आसा ते हेलिकॉप्टर जे नेव्हल बेसार आसात ते हेलिकॉप्टराचो उपयोग केला वयतले आणि त्याच्या भायर एअरफोर्सान बी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा। हे सगळे गोष्टी लक्षात नियंत्रणात हाडपाक।